काम नासल्यार उपकारता सुर्ल्याच्या गावात वेदांताचो प्लांट चलपाक दिवचे ना, सुर्ल्याच्या लोकांनी सांगले। आमच्यो गाडयो आसतना भायल्यान गाडयो हाडून कामाक लायिल्ल्यान थळावे लोक बेजार आशिल्ले। देखून सुर्ल्याच्या लोकांनी वेदांताच्या वॉशिंग प्लांटा लागसर डंपर हाडयले। आमच्या ट्रकांक काम दिवचे सोडून भायल्यान ट्रक हाडून ते कामाक लायतात, हे आमी चलपाक दिवचे नात अशें म्हूण सुर्ल्याच्या लोकांनी सोमार दीस वेदांताच्या वॉशिंग प्लांटा भायर डंपर आडयल्ले। देखून दिवचल पुलिशेन ह्या लोकांक उबारून दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर व्हेल्ले। उपरांत राती उसरात दिवचल न्याय दंड अधिकाऱ्यान तांकां सोडून दिले। आयज आमी हांगासर आमकां काम जाय म्हणून सुर्ला बेनिफिट प्लांटा खातीर आमी उबे रावल्ले। तेन्ना आमकां थंयच्यान गाडयेन व्हरून बिचोली हाडले पोलीस स्टेशनाचेर आनी पोलीस स्टेशनाचेर आतां आमकां डेप्युटी कलेक्टरान हाडले। पूण आमकां हांगा पोलीस स्टेशनार हाडपाक सगळो सीएमाचो हें सीएमान सपोर्ट तांकां केल्लो आसा कंपनीक आनी आमकां हांगासर हाडून कुसोवपाचें आसा। तेन्ना हांव मागता सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकां कडेन की ह्या सीएमाक आज फुडल्या इलेक्शनाक खंय तरी बुद्ध शिकोवंक जाय, कित्याक आमचें पोट जायटा म्हणून आमी रस्त्यार येयल्ले आनी आमकां रस्त्यार येयल्या उपरांत हेंच्यांनी हाडून सीएमान आमकां भितर उडोवपाक लायल्या। कित्याक आजून ते कोणूच आमकां हें करूं ना। ते काँग्रेसचे वाले हांगासर येवन हांगासर आमकां हें केलो सपोर्ट दिलो, आरजीचे येवन सपोर्ट दिलो। आमचो सागर जाळगरकार आमकां आतां भायर काडलेले आसा, कित्याक तेणी आमकां भरपूर हें दिल्लें आसा। तेन्ना सीएम आमचो कस्टडींचो आसून सांखळी मतदारसंघाचो आसून आमकां तेणी सामकें हाडून पॉलिशेन हाडून दवरूंक लायले, कित्याक तोंड आपलें दाखयना तो, पूण भायरसून सगळीं नाटकां तो करता। हें हांव तरी सरळ सांगता तुमकां। तेन्ना अशेंच हें म्हाज्या हेज्या प्रमाणे तुमकां पेपरार सुद्दां सगळ्या लोकांक कळपाक जाय गोंयभर। म्हटल्यार हे आमकां आतां हांगासर ही राजकारणां करता आनी आमकां हाडून भितर सोडूंक सोदता। पॉलिशेन हाडले आमकां म्हणून कांय फरक पडना, कित्याक तें पोलीस स्टेशन आमकांच तें केलां। तेन्ना फुडें हें अशें जावचें न्हू गांवा खातीर आनी मतदारसंघा खातीर। तेन्ना अशें आमकां सगळ्यांक सहकार्य मेळपाक जाय। असले तर आमदार कोणी मेळ्ळे जाल्यारूच फुडें आमी हें जातले, कित्याक सगळ्या वाटांनी आमकां त्रासांत घातलेले आसा तेंच्यांनी। तुमी अशेंच रावतले आतां? ना, आमी अशें रावचे ना। आमी फुडलें आनीकूय कितें तरी करपाचें आसा। अजून कायदेशीर आमी आतां आमकां डेप्युटी कलेक्टरान सांगलां की तुमी कायदेशीर करा, फुडलें कायदेशीर आमी करतले कितें तें करता तें। कित्याक आमकां आतां पोटाक आमच्या भूक लागल्या म्हणून आमी रस्त्यार येयल्ले आसा, तळमळटा आमी। तेन्ना फुडलें आमकां जो सहकार्य आमकां मेळटलें कोणा कडसून तेज्या बरोबर आमी ताका हें करतले। आमकां जो आमी इतलीं वर्सां आमी थंय गाडयो चलयताले, फाटले फावटी तुमकां आमी सांगलें इतलीं वर्सां जी आमी गाडयो चलयल्या थंय आनी चलयताले तेंच काम आमी तेंचे कडेन मागलेलें कंपनी कडेन। आमकां तेंच्यांनी खुबश्यो डेटी दिल्यो पूण आमचें तेंच्यांनी कशेंच आयकून घेवना। तेका लागून आमी थंय काम मागपाक लागून उबे रावले। आमी गाडयो हाडोवपाक म्हणून उबे रावनासले, पूण आतां गाडयो जेन्ना येयल्यो तेन्ना आमी सायडी उबे आसतना आमकां मुद्दम भरून हाडले गाडयेन बसून। आनी हेज्यान फुडें जर आमकां जर तेंच्यांनी काम दिलें ना आनी आतां आमी सद्या आतां असो विचार केला की आमकां काम ते नाकात, आमी तो प्लांट कसो तरी बंद जावपाचोच विचार करतात हेज्यान फुडें। चड कांय न्ही उलयना। प्लांट कसलो तो? तेका वॉशिंग प्लांट तो सुर्ला आमच्या गांवांत आनी तेका तो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तांकां ऑलरेडी शोकत नोटीस काडलेली आहा, कारणे दाखवा नोटीस। कित्याक काडल्या ती आमकां खबर ना। आतां आमी फाल्यां सकाळी क्लाउड अल्वारेसा वचून मेळपाचें आहा। तो प्लांट कशे तरेन बंद जावंक जाय, आमकां जर तेजो कांय एक पयशाचो फायदो ना जाल्यार तो प्लांट बंद जावंक जाय म्हणजे जावंक जाय। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार।